मायनिंग कंपनी गांवांनी CSR एक्टिविटीज करतात, जातून सरकाराचे बरेचशें वजें कमी जाता. जावं ते उदक सप्लाय करप, स्कुलांक मदत करप, ॲम्ब्युलन्सी, हेल्थ सेंटरां वा गांवांतल्या लोकांक कृशी कडल्यान निधी, ह्यो सगळ्यो सवलती आतां बंद जाल्यात. सेजा गोवाची कर्मचारी संघटना चलोवपी कॉम्रेड रमेश सिनारी आनी कॉम्रेड देवानंद परब हाचेर चड उजवाड घालतात. ह्यो CSR एक्टिविटीज ज्यो आसल्यो त्यो सगळ्यो टोटल बंद जाल्या, कांयच चालू ना. जे आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांक बेनिफीट मेळटाले ते बंद केल्या. बाकी गांवांत जे पंचायतीन कितें हेल्प करताले की बाबा डेवलपमेंटाक लागून तें बंद केलां. आनी कंपनीक जे कंपन्सेशन आमकां मेळटाले, जे शेताचे भाताचे जे आसले तें लोकांचें बंद केलां. बाकीच्यो बेनिफीट आसले त्यो सगळ्योच कंपनीनी बंद केल्या. लोकांक आतां कांयच हेल्प कोणूच करिना. आणि CSR एक्टिविटी म्हटले जाल्यार टोटली स्टॉप आहा. हितून कंपनीची कांय चूक ना. जेन्ना कंपनीचो बिझनेसूच ना तेन्ना कोण म्हणून कशें कंपनी कडेन मागतले आनी कंपनी कशे पद्दतीन आमकां हेल्प करतली, तो एक प्रश्न आहा. लिगल इल्लिगल हे हितूंतलें आमकां व्हडलें कांय कळना. हे लुकआवट तेंचें आसा. तेंच्यांनी शक्यतो सगळें लिगलायज करचें आनी मायनींग सुरू करच्यो. त्याच बरोबर आमच्या गांवच्या भुरग्यांक कामूय मेळटाले. नये रोजगार भुरगे यूथ जे तयार जाता ताका गव्हर्मेंटाक बर्डन जायनासलें. तें गोंयानूय आमच्या BJP सरकार आसा आनी सेंट्रलाकूय BJP सरकार आसा. दोनूय कडेन एक सरकार असल्या कारणान ऑर्डिनन्स पास करून ह्यो मायनी पुन्हा चालू करूं शकता गव्हर्मेंट. मायनिंग बंद, घरचे बजेट हाल्ल्या कारणान पुतीक आपल्या एका भुरग्याचें शिक्षण सुद्दां बंद करचें पडलां, ही दुर्दैवाची गजाल. आतां हांव 1.5 लाख रुपया रीण बँकेचें रीण काडलें, गाडी उबी केली आनी आतां परतें कांय ना. भायल्याचे वस्ती जायन घाण दवरल्या. 5 भुरगीं आहा, बारीक म्हणजे भुरगीं आनी कितें करपाचें. परिस्थिती कांय ना, जायना, म्हाका शक्य जायना. एक चुडेबो घरा आता पैसे ना म्हणून शिक्षणाचें उरलां. आतां बँकेचो फास लागला गळ्याक, पयशे फारीक कर म्हणून. आनी आतां काम स्टार्ट जाता म्हटलें म्हणून आमी सगळे आमचे वस्ती बिस्ती दवरल्यो आनी रीण काडून गाडी सारकी केली. परत 15 दीस स्टार्ट जाली आनी ती बंद पडली परत. आनी आतां सगळें काम करून सगळें तेंच्यांनी फारीक करून बी आमच्या कडेन इन्शुरन्स बी सगळें घेतले आनी ते बंद पडले. आनी आतां घरा कडेन तश्यो अश्यो कालम्यो येतात आनी निव्यो करून थेल्ल्यो पेंट बीन मारून. हे आतां मायनींग बंद जाल्या न्हू. आमी पळय ट्रक सामके लिप्प करून दवरल्या, काम सुरू जालें म्हणून. आनी आतां जाय तेन्ना पळय काम बंद. 15 गाडी तुका भरले, इन्शुरन्स भरले, सगळे रोड टॅक्स भरता, सगळे भरता आमी. तुमी बेगिना जो उपाय करूंक हो कामाचो, जाल्यार आमकां बेश्टे त्रासान घातल्यात तुमी हेका लागून मायन बंद करून. आमच्या हांगा कसलोच धंदो ना, कसलेंच हे ना. तेन्ना फक्त आमी एक आतां मायनींग चालू आनी मायनींग आसा म्हणून आमी ट्रक घेतलेलो, लॉन काडलें हांगा थंय आनी आमी गाडी सारकी केल्यो. गाडी सारकी करून आमी गाडी धाडटा पसून तुमी परत बंद केलें म्हणटा आतां आमी कितें करपाचें. तुमकां इतकेंच सांगता की आमी हे मायनींग बेल्टाची फक्त आमची मायनिंगे शिवाय हांगा कांयच ना.